मगो बीजेपीचे सीट शेअरिंग जाता तेन्ना जाता। सद्याक दोगांनी एकमेकाचेर प्रेशर हाडपाचें काम सुरू केलां। नितीन गडकरी गोंयांत येता तो खंय सीट थारावंक न्ही, तो खंय आमदारांक मेळून बीजेपीच्या कोर कमिटी कडेन चर्चा करतलो। सीट शेअरिंग 3 ऑक्टोबरा उपरांत म्हूण पक्ष सांगता। आमचे निवडणूक प्रमुख म्हणून अपॉइंट केल्ले आमकां नितीन गडकरी केंद्रांतसून ते गोंयान आज सांजे रातचे पावतात। दनपारची आमदारां बरोबर विधिमंडळ गटा बरोबर मिटींग आसतली। तशेंच फाल्यां कोर कमिटी बरोबर ते बसतले। 3 ऑक्टोबर जावन न्ही तेजे नंतर मागीर उलयतात आमी बसपाचे आसा। पेपरांनी जायत्यो बातम्यो येतात न्यूज पेपरांनी 3 ऑक्टोबरा उपरांत तुमी बसतले। प्राथमीक मेळप हें जातलें आनी तेणेन काल सांगलां पेपराचेर की कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातले केन्ना आफ्टर नोटिफिकेशन। मगोची ताकद वाडली म्हूण बीजेपीक दुख्ख ना म्हूण बीजेपी उलोवन दाखयता। आमचो मित्र पक्ष जर व्हड जाता जाल्यार आमकां आनंद आसा। आमी वाडटले तेजे बरोबर आमी वाडटले आनी तेजे बरोबर ते वाडचे अशी आमची अपेक्षा आसा। आमी मगो पक्ष आमचो दुस्मान न्ही। मात दोनूय पक्षांची ग्राउंड झिरो परिस्थिती वेगळीच। दिवचलच्या अपक्ष आमदाराक मगोन आपयतना दिवचल बीजेपीन त्या सिटाचेर दावो करपाक मिटींग घेतली। नम्र विनंती करता की ताणे मगोतून जोडलं। आम्ही ऑलरेडी पक्ष संस्थेकडे मागणी केली आहे की युती जावची निश्चित, पण हो मतदारसंघ गेल्या विधानसभेच्या मतदारसंघाप्रमाणेच हो फक्त भारतीय जनता पक्षाकडे उरचो अशी आमची एक मागणी आम्ही आमच्या पक्ष संस्थेकडे केलेली आसा। आमकां ठोस आश्वासन मिळालें आसा की भारतीय जनता पक्षाने मगोच्या युतीच्या हितून हो मतदारसंघ 100% भारतीय जनता पक्षाकडे येतलो। दिवचले बीजेपी दावो करता थंय आसा। सुदिनान दाबोळे सोडचो ना म्हूण मुरगांवां बॉम्ब घाला। 2012 युती जाल्ली तेन्ना दाबोळे मगोक दिल्लो। सुदीन बाबू नानोस्कराक दाबोळेचो कॅन्डिडेट म्हूण डिक्लेअर करून मेकळो जाला। की जो मतदारसंघ आमकां 1 म्हयनो पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लो तो फक्त 16 दीस पयलीं दिलो आनी आमकां प्रचार करपाक 13 दीस मेळ्ळे। ह्या 13 दिसान हांवें स्वता बाबू नानोस्करा बरोबर जंग पछाडलें आनी त्या खातीरूच इल्लेशा मतांनी बाबू नानोस्कर त्या वेळार पडलो। त्या वेळार सबंद भारतीय जनता पक्षाचो सपोर्टूय आमकां आशिल्लो। काही व्यक्ती ज्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो त्या वेळार केलो आनी अशा वेळार ह्या वेळार जो बाबू नानोस्कर रायट फ्रॉम 2012 ते आतां पसून काम करता ताकाच तो सीट येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता, कारण आमी युतीक आसा आनी फुडें युतीक वचपाचें आसा। सुदीन इतल्यार राविल्लो ना। ताणें माविनाकय ताच्या पक्षनिश्ठेवेल्यान तोमणो मारलो। जो मनीस तो क्लेम करता तो आमचे बरोबर ना आनी ताणें 10 फावटी पक्ष चेंज केल्ले आसा आनी अशे पक्ष चेंज करपी चालू मनशांचे भारतीय जनता पक्षान आनी मगो पक्षान विश्वास कसो दवरलो। हाचेर माविनाचे सणकले। सुदीन खंय जोकर, कोणाचे पत्ते चलता तांचे बरोबर चल्लो। पॅक ऑफ कार्ड्स काढता आमी खेळटात तितून जोकर म्हूण आसता। खंयची गेम खेळटना तो खंयचे एका लायल्यार आमी त्या तरेचे म्हणजे तेजी मेजॉरिटी जाता। सो ते भाशेन ताका एक चान्स पडला, पूण हो चान्स पडला म्हण तेणें हेजो गैरवापर करपाक जायना। गोंयचे लोक इतले पिशे ना। गोंयचे लोकांक बरें खबर आसा खंयचो पक्ष येयल्यार कितलो गोंयचो विकास जाल्लो आसा, खंय सुदारणा जाल्ली आसा, लोकांक गोंयची खंयच्यो स्किम्यो मेळ्ळ्यो आसा, कोणे ह्यो दिला हें लोकांक बरे भाशेन खबर आसा आनी म्हाका दिसता लोक योग्य वेळार दाखयतले। आतां वेगळे पक्ष येता इलेक्शन टायमार एक लोकशायेन आमी अपेक्षा करपाकूच जाय। वी हॅव टू एक्सपेक्ट एंड यू हॅव टू एक्सेप्ट ऑल्सो। इवन आय एक्सेप्ट सुदीन धवलीकर्स पॉलिटिकल पोस्चरिंग, कित्याक हांगा बॉब केल्यार दुसरे कडेन आनी कितें मायज मेळत। हिंगा बार्गेनिंग म्हणटा तें वाणपण हांगा केल्यार आनी खंय दुसरे आनी एक सीट मायज मेळत, तर ताका करचें पडटा तें। दिवचले बदला दाबोळे काय दाबोळे बदला दिवचल सांगप कठीण। बीजेपी आनी मगो सध्या एकमेकाचेर प्रेशर हाडून सिटांचो आंकडो ताणपाक पेटल्यात। बीजेपी म्हणटा 3 ऑक्टोबरा उपरांत खंय सीट शेअरिंग जातले। सुदीन म्हणटा इलेक्शन नोटिफिकेशन आयल्या उपरांत जातले।
दोगांचे भितरले राजकारण बरेच पेटला खरे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.